वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आज असा आयतार टायम जाला 1:30. आज लेट झालं ब्लॉग स्टार्ट करपाक. बसला हांगा पळय ज्युसाची बाटली घेऊन बसला बापूय आणि पूत. आई थंय चित्ता बसून कितें चित्ता. हाय म्हण सगळ्यांक. हय आयज आमकां संडे खंय दिसना. संडे म्हणजे कितें बरें नुस्तें बिस्तें आसलें चिकन आसूं मटन आसतना संडे दिसता. आयज आमचें कांय ना स्पेशल. वाज येयलो नुस्तें खावन सो म्हणटा मम्मी आयज कांयच नाका. फ्रिजीन आसलेलें चिकन इल्लेशें तें बेश्टें जस्ट मिरची पावडर घालून हळदी मिरची पावडर कांदो टोमाटो घालून बेश्टें केला करी. आनी तेज्या वांगडा हांवें केला बासमती रायस आनी ती करी म्हणजे विदावट कोकोनट बेश्टें करी केला आसलेलें फ्रिजीन. बेश्टें हाड म्हणजे तशें उरता आमगे न्ही रिती नुस्तें खायत ना. चिकन हाड कितें हाड आं थोडें इसवण आहा फ्राय करतली मम्मी. कोण खावंक सोदना आसा न्ही तें चिकन बी सगळें ताका लागून म्हटलें कांयच नाका तें पयलीं आहा तें फ्रिजींतलें पयलीं खाली करया म्हटलें. बेश्टें हाड दवर आनी फाल्यां सोमवार आमचो होच प्रॉब्लम. तशें उरता मागीर तें फ्रिजीन आनी फ्रिजीन दवरून दवरून तें मागीर बरें लागना खावपाक ताका लागून. सो म्हटलें पयलीं आहा तें खाली करया. ओके आनी कसलो ज्यूस हाडला रे. नाका नाका ज्यूस घेवन येता बापूय आनी पूत. आतां पिवप ना. आतां ते काल तें कुळीत सूप केला शुनात इल्लें पी तें कुळदाचें सूप थोडें उरलां आवडलें शिव आतां काल पिल तो म्हणजे ताका जेवच्या पयलीं इल्लें दिलें न्ही तो पिता. आनी काल आयलो रेहान काल पयर पावलो तो. काल रातचें आमगेर येयल्लो लेट येयल्लो 9 सुमार काय अशें ब्लॉग करूं ना हांवें. केन्ना धाकटो भुरगोय मातसो बरो ना थंडी आनी ताका न्ही दाड येता. जेन्ना दाड बी येता न्ही अशें लूज मोशन बी जाता उलटी बी जाता तो मातसो वीक जाला. तो काल येयल्लो रातचें आनी रेनाक कितें कितें हाडलां आनी हांवें रेनाक कितें सांगलेलें हाडपाक काय हाडलेलें आसा म्हटल्यार तुमकां दाखोवया म्हटलें निशनाथ. हय ओके. आनी फाल्यांच्यान आमचें रुटीन स्टार्ट. सकाळीं बेगिना उठपाचें स्कूल न्हू रे. सकाळीं बेगिना उठ टिफीन कर न्हीद ना आयदनां घास न्हिदता खंय पळय इतलीच गॅप पडले. आतां कोण फाल्यां उठल्यार बरो आहा स्कुलान. आमी मातशी बरी न्हिदतालीं 8 बिटा उठतालीं. आतां संक उठप म्हटल्यार आतां टेन्शन पडलां. वचनाका रे घरा बस रे. हय रा दाखया वचनाका हय का न्ही घरा बस बेस्ट. हय इतलीच गॅप पडला आतां उठल्यार बरो आहा फाल्यां. बेश्टे इतले दीस सुट्टी तांकां कितें म्हणून दिवाळी जाले केन्ना. एक्चुली आतां हॉलिडे कमी करूं जाय खबर दिवाळी गरज ना इतलीच हॉलिडे दिवपाचें. वाजयता भुरगे घराडे. ओके तुका सूप दिवं. हय ताका सूप मातशें गरम करून ताका दिता. घे शिना एकदम कितें आतां मोबायल घेवन बसला. टायम कितें जालो थंयसर पळय पळय बापूय आनी पूत हांकां न्ही मोबायल शिवाय आनी कांयच दिसना. हो पळय पुरो पुरो पळय रिती पांय लागतले. पी पी यम्मी 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 बरें आहा न्ही तुका नाका रे. रिती पिना खंय. हय कुळी पियात ना पळय तो. थंडी बिंडी बरें बरें रे तें. सो तुमकां आनी अशें बरें बरें विंटर सूपची रेसिपी बी येतले की आतां करतलें हांव. थंडी बी कांय पडोंक ना. लेमन कोरिएंडर चिकन लेमन आतां तसलें करून पिवंक जाय. बीटरूट सूप टोमॅटो सूप बरें जाता. बीटरूट क्रीम बी घालून केलें न्ही बरें जाता. ताका आनी कितें दिता तूं पी तूं पी. सो तुमकां दाखयता रेनाक कितें हाडलें तें. ओके ऑलरेडी आमचे बॉक्स ओपन करून जाल्ले आसा परत पिशवेन घातले तुमकां दाखोवपाक. सो शिणाता एक परफ्यूम हाडला. आतां शिणाक कुसकुस मारून वयतलो कामाक. एक परफ्यूम आनी म्हाका एक परफ्यूम आनी म्हाका ती बॉटल खूब आवडले. तुजी बॉटल पळोवंक ना हांवें शिणात. बट नाही किंग टाइप हय न्ही वास बरो आहा. बरा बरें दिसता खरेंच न्ही. खूब बरी दिसता पळोवपाक. बाटलीत King पळोवपाक बरी दिसता. ते वास type. बी कशें आसूं ते बाटलेकूच अर्दो शो. ओके आनी मिस ब्युटिफूल खंय तुका हाडला पळय रेना तें तूं ओपन कर. बरो आहा आपलें सावकार आहा पळय म्हाका बरें आहा. बरें आहा न्ही. आनी वास न्ही सामको लायट आनी म्हाका लायट आसता पळय म्हाका तें खूब आवडटा. चड हांव परफ्यूम यूज करना कित्याक म्हाका न्ही हेडेक येता. पण एकूच कुसलें मारता हांव चड अशें मारून घेयना पळय. पळय घे बाटली खरें बाटलीकूच अर्दे शो सारको. बाटली बरी दिसता. ओके हें जालें.
मागीर रितिकाक हें हाडला चिंतूंक ना रितिका वॉच येतलो म्हणून रितिका Happy वॉच तो. हाडला खावपाक तो लागला तुमकां दाखोवपाक हें पळय सगळें आहा भितर आवय. वॉकिंग कर रनिंग कर एक्सरसाइज कर सगळें आहा सो तें सांगलां हांवें मातशें बरे भशेन दवर वाव दवरता बरें Touch, बरे भशेन yeah. हय आनी तेणें ती सांगला रेना हाडपाक कितें रे टॅब हांवें सांगला रेना इफ तेणें वॉच बरें करून दवरलें जाल्यार ताका तो टॅब हाड जाल्यार हाडनाका मेळटलें कळ्ळें मरे आतां नेक्स्ट टायम येतलो पळय तेणें टॅब हाडटलो तो चल तुजी वॉच घे आनी कालच्यान वॉच घालून बसला आणि सगळं बेगीन आणि उठलं ना सकाळी आई बेगिना उठले वॉच घेऊन भोंवता आई जस्ट एक 2 दीस शो तो मागीर जालें ओल्ड इज गोल्ड गोल्ड इज ओल्ड मागीर हांवें आनी चॉकलेट आणि म्हाका हाडला हे रितिका हितून त्या सगळें आसता न्ही ओपन करून दाखय. आतां ओपन करा सगळें मोव जाला त्या सगळें फ्रिजीन हा दवरता हय बेगीन कर. शिरात पळय ओपन कर खंय आपल्या खावपाक दात किडला म्हणटात आतां सूप पी म्हणटा सूप पिवंक ना चॉकलेट खावपाक येईल तो चल आतां घेऊन हे सगळें मिक्स ते बाउंटी Yeah, Bounty mix आसा. सगळें मिक्स आहा ते फ्रिजीन दवरता सगळें मोव जाला आनी हांवें सांगलेलें रेनाक म्हाका हें हाड म्हणून म्हाका जाय पिस्ता खूब बरें एक काडून खालें हांवें बरें फ्रेश खालें म्हाका दिते. क्रिस्पी सामकें कुरकुरीत सामकें आनी ते शेल आहा पळय ते दवर आं उडय नाका इल्लें घे रे आतां म्हाका कितें आतां आई लॉक करून दवर आं लॉक करून दवर खबर आहा मागीर म्हाका तुमी कितलें खातलें म्हाका खबर आहा खंयच्या तरी कपाडान लॉक चावी घाल कित्याक आयले न्ही म्हाका रेसिपी बी शेअर करूंक जाय मागीर क्रिसमस येयला सो खावंक जाय एक दोन हेमी कितें काय केन्ना खावं ना आमी तितले घेवन खातले तेका काबार येतले आनी न्ही ते खाता खाता न्ही आनी रूच लागता आनी खावंक वयता सो हें सांबाळून हांव लिपोवन दवरतलें ओके सो हें जालें रेनान आपल्या मदीन आमकां हाडला आनी कितें हांवें 2 सांगला रेनाक हाडपाक रेन घेवन येयलो तुमकां दाखयता तुमी म्हणटली गोंय मेळटा दुबय आसा तांकां की भांगर हाड म्हूण सांगतले नाजाल्यार अशे ड्राय फ्रुट्स बीन ड्राय नट्स बीन चॉकलेट बी हाड म्हणटले पण हांवें जे हाडपाक सांगला पळय तुमी Unique. हाडटले युनीक सामकें हांवें रेनाक सांगला ब्रेड हाडपाक ऑलरेडी ब्रेड आमच्या पोटान गेले अर्दे तुमी म्हणटली ब्रेड कितें गोंयान मेळना ब्रेड मेळटा पण दुबय सारके ब्रेड आहा पळय खंयच मेळचे ना इतले सॉफ्ट काय ना फक्त जेन्ना आमी रेनागेर आसलेले पळय पॅकेट हाडटाले तें फक्त तेजे वयर बटर आनी जॅम लावन जालें इतलें बरें लागता तुमकां सांगू म्हणजे आनीक खावंक दिसता इतलें सॉफ्ट आनी इतलें बरें दाखयता तुमकां एक तुमी म्हणटले कितें ऑर्डर केला सांगला का म्हणटलें हाडपाक हांवें म्हटलें म्हाका एक पॅकेट घेवन यो म्हटलें गोंयान असले ब्रेड मेळत ना खरेंच आमगे न्ही चडशी ब्रेड हाडपाचें कमी कित्याक तें बरें पळय सामकें सॉफ्ट सामकें पळय सॉफ्ट आं आनी फक्त तूं जॅम आनी बटर सगळं लायलें न्ही इतलें बरें लागता आनी शाकोती बीन आसली न्ही चिकन शाकोती बीन आवय विचारपा नाका काल आमगेर हें केल्लें चण्याचो रोस आवय बेस्ट जाल्लें आं सो एक पॅकेट घेवन यो म्हटलेलें आनी की आमी तेंगे तें खाल्लें न्ही म्हणून हांव तुमकां सांगता आनी हें इडियप्पम राव इडियप्पम हें न्ही तांदळाचे ते रावंड रावंड करतात आनी अशें आसता शेवया कशे रावंड रावंड करतात मागीर ताका मागीर मातशें आतां हें पॅकेट हाडलां न्ही मातशें ताका ओव्हनान न्ही गरम करूंक जाय मातशें गरम आं जस्ट 30 सेकंड गरम करूंक जाय आनी बरें चिकन करी आसूं चिकन शाकोती चण्याचो रोस बी आसले नाल्यार बेश्टे नाल्लाचो रोस काडून गोड घालून तो खालें न्ही बरें लागता सो हें न्ही गोंयान म्हाका देलपिनोत बी खंय ना तशें न्ही ना म्हाका मेळोंक ना हें इडियप्पम तुमी घराय करूं शकता एक तुमकां हेजी रेसिपी हांव शेअर करतलें म्हाका करूंक जाय सो हितून न्ही 10 आसता इडियप्पम ऑलरेडी आमचे सकाळी आयज ब्रेकफास्टाक खाले आमी चण्याच्या रोसान न्ही खाले बरें बरें येता अशें आसता पळय तांदळाचे रावंड आसता 10 आसता ऑलरेडी 5 खाले आतां 5 आसा सो हें सांगलेलें हांवें रेनाक ब्रेड आनी इडियप्पम हाडपाक कितें सांगला का म्हणटलें हयका न्ही पण म्हाका हेंचे ब्रेड खूब आवडटा सो इतले सॉफ्ट ब्रेड म्हाका दिसना खंय मेळटले अशें हांवें खूब ट्राय केला ब्रेड खावपाकूच मूड येना सो हें बेस्ट आहा सो हें हांवें 2 रेनाक रिक्वेस्ट केल्लें घेवन यो म्हणून नाका खायचें न्ही बाबा हें आसा रेन घेवन येयला आमकां दुबयच्यान आनी आयज आमचे प्लॅन आसलेले भायर जेवपाक वचपाक पण आमचें कॅन्सल जालें आनी तें रेस्टॉरंट म्हाका तुमकां दाखोवंक जाय तें म्हाका शूट करूंक जाय तुमकां दाखोवंक जाय हेच्या पयलीं आमी त्या रेस्टॉरंटाक गेला शूट करूं ना हांवें
ताका लागून सो आयज आमचे प्लॅन फ्लॉप जाले सो पळया नेक्स्ट टायम वयतले आमी सो आतां आमी बसला जेवपाक इसवण आसलेले फ्राय केला मम्मीन हय इसवण स्टॉक आसलेले आनी हें आसा म्हाजी थाली म्हाका न्ही अशें करी विदावट कोकोनट घालून चिकन करी केलें न्ही तेज्या वांगडा म्हाका बासमती रायस जाय आनी बासमती रायस हांवें कुकरान केला आनी कांदे सिंपल जेवण आयज बरें आहा ओके जेयता आमी जेवून मागीर सांजचे वचपाचें आहा कितें तें कशें तें तुमकां मागीर सांगता पयलीं पेट पुजा करून घेता ओके चला सो जस्ट भायर सरली आमी 4 जाली जेयली मातशी बसली आनी भायर सरली आतां आमी मम्मी येना बरें मम्मी न्हिदली ती दनपारां जेयली की न्ही टण म्हाका बी दनपारां जेवून बी न्ही भायर वचपाकूच म्हाका मूड येना आसूं म्हटलें मी न्हिदल्यार न्ही मागीर आळस येता बरें न्ही आतां बरें पेरू येयला वाव भितर तांबडे सारके येता घेवया गवा पेरू बरें येता पेरू ओके आतां भायर सरला आमी आतां वयता आमी हय काळोख जाला पावस पडटलो दिसता म्हाका आयज आतां वयता म्हापसा हेजें कितें काम आहा मातशें तें करून मागीर रेन येतलें आमच्या वांगडा मागीर जॉयन जातलें मागीर तुमकां मेळटा रेनाक रुबिनाक आनी धाकट्या भुरग्यांक जायदाक जायद आतां व्हडलो जालो तुका नायस केल्लें दोनदा आनी बरो आं अशें थोडे भुरगे कितें दुसऱ्या कडेन वयता आनी रडटा बीन न्ही भोवना आमच्या वांगडा काल येयलो हांवें ताका उखलून घेतलें मम्मी उखलून घेतलें उगी हांसता हय बरो आहा तशें भुरगे बरें खूब आवडटा म्हाका थोडे भुरगे हांसता प्या प्या हय बरें ओके चला वयता म्हापसा तेजें कितें काम आहा तें करता मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो म्हापसा जालें आमचें काम तूं कुकर केन्ना हाडटा शिवनाथ हांसनाका तूं आतां म्हाका राग हाडटा अरे कुकर येऊन हांव कितें करूं कितें येवंक ना ते भांगर ते येवपाक जाय ते लंडनासून येता की अमेरिकासून येता आनी खंयच्यान येवपाचें आहा ते भांगराचो तुकडो येवपाचो आसा कितें नाकारलें आतां या आतां बी असोच करता शिवनाथ खबर आहा न्ही पडलेलेच नाही वस्तूची किंमत ना तेका न्यू हाडटा कुकर म्हाका कितें जाय न्यू कुकर आतां भायर येयला न्ही वच न्ही लागीं आनी क्रोमा शोरूम ते परवरी ट्रॅफिक पडला आसूं मागीर ट्रॅफिक क्रोमा शोरूम आहा पळय थंयसर ते ताका विचारया न्ही कित्याक असो हच करता म्हाका मागीर राग येता खबर आहा मागीर तकलेन फक्त एकूच आसा कुकर जो वेळ म्हाका हातीन कुकर मेळना तो म्हाका जॅम पडचें ना असो करता खबर तुमी तर सांगा पळया मातशें सगळ्यांक म्हाका म्हणटा कुकर सोडनाका म्हणून तुमकां कितें कळटा दादल्यांक बायलांक कुकर म्हटल्यार कितले जीव ते आमकांच खबर आतां पळय चल या टायम भरपूर आसा खंय वचपाचें तुका पयल्या न्ही पळय जालें आतां कुकर गेले ते म्हाका दिसता कुकर गेले पळयलें? अजून येऊन आसलो आतां असो म्हणटा कुकर गेले खंय मग आनी कितें कित्याक गेले एवरी टाइम कॉलिंग कित्याक गेले येऊन कित्याक येवंक ना ताका नंबर लावन दी हांव ताका बरें येता पळयलें न्ही तेच म्हणटात ते अशें तेंचे जालें हेंचे आतां गेले ते कुकर तो म्हणटा कुकर येवंक ना म्हणटा आतां सोड म्हणटलो कित्याक येना कुकर सांग न्ही ताका लॅपटॉप घेवंक ना किती रुपये लॅपटॉप ते 35,000 रुपये लॅपटॉप घेतला आनी कुकर ताका येना आतां राव पळयता राव आनी 2 दीस रावता हांव जाल्यार हांव आतां क्रोमा शोरूमाचे नंबर घेता ट्युजडे कित्याक ट्युजडे शिवनाथ फाल्यां पळय न्ही आतांय ओपन आसता न्ही पळयता हांव आतां पळयता घे चला सो हांगासर न्ही एक फ्रूट बसला हांवें घे म्हटलें पेरू बरें आहा हय पोमोग्रेनेट घे आनी हें बरें आहा न्ही एप्पल घे एप्पल बरें आहा पण हें पळय कितलें बरें मोटें आहा हें बरा न्ही हे पळय मोटें बरा संत्रा आंबट बी आसता न्ही ताका लागून म्हटलें नागपुरी संत्रा आंबट गोडा आवडलं ऋत्विक कसं किलोला कसं किलोला कसे किलोला कसे संत्रे किलोला 100 1 किलो द्या घे किती पडले बघ ना सो आम्ही आयली आता पणजी रुबिना पळय रुबिना हाय बोलो रेहान हाय जायू तुमकां जायूक मेळटा रा जायू हाय बोलो सो आता 20 तारखेक इफ्फी स्टार्ट न्ही आनी हांगासर पळया सगळे तयारी चालू आहा इफ्फीचे आनी तेवटेन बी सगळे तयारी चालू आहा
आम्ही आयला हांगासर योग सेतू फाटी आयिल्ले आमी जेन्ना न्यू बांदलेले पळय तेन्ना येयलेले आहेत मागीर येवंक ना आनी ते बरें आसा अशें वॉकिंग करपाक बीन ते खूब बरें आहा सो म्हटलें येवया म्हटलें हांगासर ओके शिव गेला हेजो डॅडी येयल्लो आयज वयता हुबळी सो डॅडी आनी शिव गेला नुस्तें घेवपाक आनी आयज खूब नुस्तें येयलां मार्केटान सो तेमी हांगच्यान डायरेक्ट हुबळी वयतले जायना अरे सांबाळ क्या रे हांगासर हें आनी जायना रितिकाक दिला काम न्हू रे गड्डर हां उदक सुकला पळय हांगासर उदकूच ना सो हांगासर न्ही सगळे योगा पोजीस पळयात हांगासर एक केला मागीर ते वटेन दाखयता तुमकां हांगासर एक अशें खूब अशें लायनीन आसा और वहाँ पे भी हेरी करो बीन तो हें आसा गोमुख आसन कितला आला स्टेप जायू क्या देख रहा है तू टायर आणि हांगासर आसा परशुराम पळयात जायू कहाँ पे आया तू जायू जायू परत परत सकल पळयता कितें पळयता खबर ना क्या हुआ ओ सोया न्ही है नहीं सोया अभी सोएगा वो आता न्हिदतलो तो जायू सेकेंड नायस न्हू हांगासर न्ही एक फातर आसा आनी ताका बरें हांगा पेंटींग केला हें पळयात बरें हेवी आहा मरे वेरी हेवी इट इज सावकास जायू जस्ट ताका आतां खावयले धाकटो आहा तो जायत पण ताका मोबायल जाय मोबायल ना जाल्यार खायना तो बरो हुशार आहा दाखयता तुमकां फक्त खाताना ताका मोबायल जाय खंय जायू हॅपी सो तुमकां खबर आसतलें आमी दुबय गेले तेन्ना असा रुबिनाचो डॅडी येता नुस्तें घेवन येयला जस्ट मार्केटासून काय मिला बांगडा और आनी काय ना फक्त बांगडे फ्रेश था ना बांगडा सो आतां तुमी हुबळी वयता न्ही सो बांगडे घेवन वयता आनी हांगा आसा रुबिनाचो भाव जावेद हय हेका तुमी पळोवंक नासतले की आमी दुबय गेले तेन्ना डॅडीक पळयल्ले तुमी सो हांगा भाव आसा आणि हांव कोण तू फेमस आलो तुका सांगपाची गरज ना तू तेजे डबल फेमस ती खाता रे सो जस्ट आमी आतां भायर सरला कित्याक खबर आहा तांकां आतां ती बी आतां भायर सरता रुबिनाचो डॅडी न्ही आनी भाव वयता तेमी हुबळी आनी थंयसर न्ही सामकें मच्छर सामकें ताका लागून मातशें भायर सरया म्हणटा आनी काळोख जालें पळय कितले बेगिनात हांगासर फोटोशूट चालू आहा इफ्फीची तयारी जायत पळय थंय जाय मोबायल जाय खाताना बरी दिसता न्ही घरा व्हरता खंय मी तो सांबाळटलो मरे तू त्या खावयतलो मरे तू सो आतां आमी येयला कामत हॉटेल आयज सगळे रेस्टॉरंट बंद संडे न्ही जे आमकां जाय पळय रेस्टॉरंट ते आयज बंद आहा काफे तातो ते सगळे फेमस आमचे मागीर खूब आवडटा आमकां ते सगळे पळय हो पळय 15 वर्सांनी नाही गो 15 वर्सांनी येयला कामत हॉटेल आमी चडशी येयना कामत हॉटेल सो तांकां मातशें कितें खावंक जाय कमी ते हांगच्यान भायर सरतली हुबळीक ताका लागून फ्रीज मॅग्नेट हेचें ना वाव हांगा बरें आहा पळय हें पळय बरें आहा न्ही फ्रीज मॅग्नेट कशें तें रुबिना म्हणटा कितें फेमस खंय हांगासर आमी हांगा फर्स्ट टायम येयला मे भायर भेटली ना तुका सो हांगा आसा कांदा भजी अंकल खालो कांदा भजी और चटनी भी दी है ये लो कामत रेस्टॉरंटची भजी पण कितले व्हडले पण टेस्टी आहे ना टेस्टी आहे हांगासर रुबिनान घेतला पाव भाजी चीज फाटल्यान सो हांगा घेतला हांवें शेवपुरी रित्विका कितें घेतला रे रित्विका सँडवीच सगळें फिनिश करा सो हें घेतलां हांवें फ्रीज मॅग्नेट शेफ
फ्रिजीन लावपाचें आं सो आमी येयला रेनागेर बिल्लू पळय कितें बरो बरो आसा लागीं यो हय रे हे काटे हा न्ही बरो दिसता काटे नको काटे रे नेल्स मोगी आणतो बरी आमी व्हरपाचें घरा सो जस्ट पावली आमी घरा जायत गाडयेन न्हिदलो मागीर ताका थंय ड्रॉप केलें मातशें माजरा वांगडा खेळ्ळें हांव तिंगे माजरां खूब आहा सद्या एकूच आसलेलो तो भायर आनी सामको पर्शियन कसो आहा मातसो बरो आहा खूब आवडलो म्हाका तो ओके आनी खूब तेंच्या घरा माजरां आहा खंय आतां न्हिदला कोणाक खबर नात थंय ओके सो येयली आमी शिव सकयल आहा तो आनी रेहान सकयल आहा गजाली मारता तो जेन्ना तो येता न्ही हांगासर तो आमगे हांगा सकयल पार्किंगे दोगांय उलयत रावता शिवनाथ आनी तो मागीर तो वयर येता सो हे सगळे फ्रुट्स बीन काडून दवरला हांगासर ओके तो थोडेशें नांव रीड करता आनी व्लॉग एंड करता ओके आनी आयज शिवनाथान सगळें काडलें हांगासर ते मॅरीगोल्डचे आसलेले पळय सगळें काडलें आनी भायले काडून तेणें वयर दवरलें आनी म्हाका यादूच ना भायरूच लायिल्ले न्ही आमी ते भायरचे काडूंक नासलेले म्हाका यादूच ना आतां तें काडूंक जाय आनी वयर दवरूंक जाय सो जालें न्ही दिवाळी आतां क्रिसमसचें म्हाका सगळें सामान काडूंक जाय आनी डेकोरेशन बीन करूंक जाय पळोवया आनी फाल्यां स्कूल चित्ता कितें फाल्यां टिफिनाक सँडवीच ना ते ब्रेड हाडला न्ही ताका ते बटर जॅम लावन दिता ताका तें आवडटा आं पण तुका कुकुंबर बीन कांय ना मरे ओके पळोवया कितें तें फाल्यां स्टार्ट आमचें रुटीन आतां तें बटर जॅम लावन खाल्यार न्ही खूब बरें लागता तें ताका करून दिता आनी फ्रुट्स बी हाडला न्ही हांवें फ्रुट्स बीन कट करून दिता जालें ओके तो थोडेशें नांव रीड करता आनी व्लॉग एंड करता ओके सो नांव आसा संतोष शिंदे सेलिना फर्नांडीस रेमिडियाना रॉड्रिगीस ओलिंडा रिबेलो डॉल्सी शर्ली मस्करनास मनीषा नेवालकर आनी रेश्मा नागवेकर सो हें नांव आसा ओके तो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर अरे बिगिना चल ओके चला बाय सो आयज न्ही बड्डे आसा ताका विश करता सो नांव आसा बाबा जायकन रॉड्रिगीस विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे बाबा जायकन रॉड्रिगीस यो रे Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zaykun Daikon Rodriguez. Happy birthday to you. Happy birthday and many blessings to you. And may God make all wishes come to happy birthday. Okay, चला बाय Bye.